नमस्कार, गोवंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दिप्ती काकोडकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। सावंडेचो आमदार गणेश गांवकार हस्तुकी लायटीचे खांबे उबारपाच्या कामाचो शुभारंभ। 1.5 कोटी रुपया खर्चून जातलें काम। हणजूणच्या मुड्डीजर वाठारांत 4 म्हयन्यांसावन नळ पडल्यात सुके। टँकरवाल्यांची जाल्यात दिवाळी। उदकाक लागून थळाव्यांच्या बोल्सांक बुराक। बशीत सरपळ्यो ओडपी 3 दुबावीत बायलांक दिवचल पुलिशे कडल्यान अटक। एक बायल आसूं बांगलादेशाची, पुलिसांनी उक्तायला दुबाव। मडगांवां रेल्वे स्टेशनाचेर घुवळी वखदां विकपी ओरिसाच्या भुरग्यांक मडगांव पुलिसांनी धरलो रंगे हात। 3.5 किलाचो गांजा केलो जप्त। एनआयटीचो विद्यार्थी शिवास पांडे मारबडे प्रकरणात 6 जाणांक अटक। तातूंतल्या 2 सांजपिरायेच्या भुरग्यांक धाडल्यात अपना घरांत। आनी कोलवाळ बंदखणींतल्यान फुज्यो काडपाचो यत्न करपी प्रदीप खाळको आड पुलिसांची कागाळ। दुबावितान गेटीच्या आदारान भितरली वणत चडपाचो केल्लो यत्न। आतां खबरो विस्तारान। सावड्डे मतदारसंघात आमदार गणेश गांवकारान उदरगतीच्या कामां खातीर नेटान सुरवात केल्या। परतून एक फावट मतदारसंघाचो आमदार म्हणून ताणें सगळ्यांक वांगडा घेवन दरेका वाठाराची उदरगत करपाचो संकल्प उक्तायला। सुमार 1.5 कोटी रुपया खर्च करून लायटीचे खांबे उबारपाच्या कामाचो शुभारंभ बुधवारा जालो। संजय मेळगडे येयलो आनी ते बाबा काम करताले। हांवें म्हणलें ह्या कामाक पयशे म्हणल्यार ना, काम म्हणल्यार सावड्डे मतदारसंघाचो जातलो जाल्यार ते 1.5 कोटी जावन जाल्यार ते म्हणल्यार आमी दोन गोश्टी करता, आमी ते करया। आनी बाबा टेंडर आमी झालोरान केन्ना मार्च म्हयन्याक केलो। मागीर तो संजयाची नजरे एप्रिलां येयलो, टेंडर मार्च म्हयन्याक जातलो। मागीर हांवें हेका सांगलें 2 दीस भितर तूं उदघाटन करीत जाल्यार म्हाका काम चालू करता जाल्यार कमिटमेंट करता जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना, आजूच करया म्हणपाक। मागीर तें ठरयलें की मुद्दाम सांगता तुमकां हांव कशें आसा की ह्या मतदारसंघात सगळ्यात अडचणी आसा पूण ह्या पंचायतीक कमी आसा। ह्या पंचायतीक सादारण म्हाका एक कशें आसा 2 वार्ड आसा, 2-3 वार्ड। एक आमगे संजय बाबालो, एक उन्नतीलो, एक सरपंच जालो, एक उन्नतीलो, एक सरपंच जालो। हणजूणच्या मुड्डीजोर वाड्यार पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सामको गंभीर जाला। फाटल्या 4 म्हयन्यांसावन नळांक उदकाचो एक थेंब लेगीत येना। थळावें बांदकाम खात्याच्या नांवान बोटां मोडटना दिसतात। लोकांक सध्या पुरायपणान उदका टँकराचेर निंबून रावचें पडटा। टँकरवाल्यांनी परिस्थितीचो लाव घेवपाक सुरवात केल्या। एका टँकराक लोकांक 1200 ते 1500 रुपया मेळचे पडटात। पयलीं हो दर 700 ते 900 रुपया आसतालो। कशें करून उदक हाडून दियात अशें टँकरवाल्यांक लोकांक सांगचें पडटा। पिवपाक बिसलरीचें उदक हाडचें पडटा। नळाची पी सुद्दां घट जाले। करपाचें कितें, कोणाच्या पांयां पडपाचें, थळावे विचारतात। एके जाणटे बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी काडिल्ल्याच्या आरोपा वेल्यान दिवचल पुलिसांनी 3 दुबावीत बायलांक अटक केल्या। दिल्लीची रावपी असो नामो ह्या बायलांनी दिला, तरी ती बांगलादेशी आशिल्ल्याचो दुबाव आसा। दिपाली वांयगणकर ही खासगी बशींतल्यान मुळगांवच्यान दिवचले वतना हो प्रकार घडलो। बड्ड्यांत बशींतल्यान देंवन पळ काडटना बशीचो ड्रायव्हर सूरज मोरजकर आनी हेर लोकांच्या मजतीन ह्या बायलांक धरली। दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला। फुडलो तपास पुलिसांनी चालू दवरला। बस काढून कंडक्टर केलं
फाटी चल करतात न्हू. हांवें म्हाका फाटी सरली आनी ते आतां म्हणजे चड मारल्या पळय ते म्हाज्या अशें सायडीक आसले दावे हातीन आनी ते जावन तेणी कितें केलें दुपट्टा काडलो म्हाज्या खांदार उडयलो आपलो. दुपट्टा काडलो खांदार उडयलो. हांवें म्हटलें कितें सारकें राव तुजो पदर म्हटलें म्हाजेर कित्याक पडटा काय काय तेणी दिसता कोण सून आनी घातलो कळ्ळें. आनी चड न्हू बायपास रोड गेला पळय दोड्या मार्गार थंय सकयल्यान ते राष्ट्राच्या देवळा कडेन बसले आनी ती तिका म्हाज्या वांगडाच वयर खेळ्ळ्या तशी. तितल्यान हात सोडलो तेणी किताब धरलो हात सोडलो आनी सोरपय रमूंक लागली म्हाजी. सोरपय खंय एक बोट वयर येयलो सोरपय खंय रमता सोरपय रमता हांगासर पान तेजे हातीन काडलें तेणी आनी पान सकयल पडलें तुजी पान सकयल पडलें म्हणून लागलें आनी आपूण म्हाका पेडयलें आनी आपूण धांवलें. तितल्यान तेंच्यानी बस काडान बस थारयली पयल्यान आमचे बेस्ट काम वतना कितें ना बस थारयली न्हू सर. आनी तिगांय एकदम रुमरुमी धांवली आनी तूं बस काय ड्रायव्हर आपूण धांवलो आनी डॉक्टर काय धांवले आनी ती अशी कोणाच्या फाटीन शेताक चोरीन ते सायडीसून वयर सरली. मडगावच्या रेल्वे स्टेशनाचेर घोळे वखदांची तस्करी करतना ओरिसाच्या बाळू माझी एका मडगाव पुलिशेन रंगे हात धरलो. ताचे कडल्यान 3.5 लाख रुपयांचो सुमार 3.5 किलो गांजो जप्त केलो. रेल्वे स्टेशनाच्या आवाठांत घोळे वखदांची तस्करी करता अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी सांपळ रचून दुबाविताक रंगे हात धरून अटक केलो. रिमांडा खातीर न्यायालयांत हाजीर करतले अशी माहिती मडगावचो पुलीस निरीक्षक तुळशीदास नायकान दिली. आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की आमी एक मनशाक रेड हँडेड धरलो. तेजे कडेन गांजा आशिल्लो गांजा 3.5 किलो गांजा रेड हँडेड आनी ते धरलो तेका मनशाक आनी तो ओडिसाचो रेल्वे स्टेशना कडेन. गांजाची रेट कितली आसा आनी ताका रिमांड बी घेतला ना ताका आतां धरलो. आतां आमी कोर्टान व्हरतले आनी रिमांड घेतलो. कॉस्ट कितली 3.5 लाख. नांव कितें तेगेलें? बुलू माची एज 25 years ओडिसा. फर्मागुडयेर एनआयटीचो विद्यार्थी शिवास पांडे हाका मारपेट करपाच्या आरोपावयल्यान 6 जाणांक अटक केल्यात. श्रीवेद विकास साळगांवकर, प्रथम तुळशीदास तारी, रघु वासुदेव नायक आनी सनी कळंगुटकर हांचो आस्पाव आसा. हातूंत 2 नेण्ट्या भुरग्यांचो आस्पाव आशिल्लो. तांकां आपणा घरांत धाडल्यात. सोऱ्याचे नशेंत हे मारपेट जाल्ल्याचें पुलिसांनी सांगलें. इंसिडेंट जो हुआ तुम्हारा वहाँ तुमको कैसा दिखता है? ऐसा होना मांगता है क्या? नहीं सर, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था. मतलब गोवा में इतना सेफ सिटी बोलते हैं फिर भी नहीं होना चाहिए. बाहर के लोग आ रहे हैं उनको मार रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. वो भी इतनी बुरी तरीके से मारा गया बेचारा. मतलब तो मुंह देखने लायक नहीं है उसका. मतलब आपका दोस्त था वो? हाँ, बहुत अच्छा दोस्त. क्यों मारा मालूम है? ऐसे ही सर, पी के मतलब कुछ भी गुस्सा निकालना था तो मार दिया उसको. पैसे वैसे मांगा था, दिया नहीं तो उसके गुस्से में निकाल दिया. वो उसको कहाँ लेके गए बोलते थे वो? सर उसको पहले यहाँ से पूछा, पैसे नहीं है, फिर कोंडा लेके गए. नहीं, पहले एक्चुअली स्लोप पे लेके गए. स्लोप पे उन्होंने दुकानों में पूछा कि पैसे दे सकते हो कैश में, तो वहाँ मना कर दिया. तो उसको पेट्रोल पंप पे लेके गए, वहाँ पे उससे पेट्रोल भराया. उसके बाद वहाँ से उसने मतलब पैसे दिए, कुछ पता नहीं 1200 कुछ दिए उसको. उसके बाद ये लोग उसको लेके वापस इधर पे ला के मार के फिर बहुत कुछ हो गया. बाद में ही मारा उसको? हाँ, बाद में मारा. पेट्रोल पंप पोंडा से यहाँ पे. कितना टाइम हुआ होगा रात को? कितना हुआ था? रात को 8:45 8:30 के 8:30 ऐसे. वो वॉकिंग के लिए घुमा था? हाँ, वॉकिंग डेली मतलब लायब्ररी जाता था. कोलवाळ बंदखणींतल्यान पळून वचपाचो यत्न करपी प्रदीप खाळको हाच्या आड पुलिसांनी कागाळ नोंद केल्या. कैद्यांक पांय मेकळे करपाक सोडिल्ले तेन्ना प्रदीप हाणें गेटीच्या आदारान भितरली वणत चडपाचो यत्न केलो, पूण ताका रोखडोच धरलो. सरकार हर घर जल येवजणेच्या नांवान बडायो मारता, पूण खरी परिस्थिती मात वेगळीच आसा. राजधानी पणजेक तेंकून आशिल्ल्या ताळगांव मतदारसंघातल्या कांय घरांक नळ जोडणीच दिल्ली ना.
फाटल्या 12 वर्सां सावन ताळगांवच्या हनुमंत वाड्यावयले लोक नळ जोडणेची वाट पळयतात. नळ जोडणी मेळूंक नाशिल्ल्यान हे लोक बांयच्या उदकाचेर निंबून आसात. पळयात सरकाराच्या हर घर जल येवजणेची अवतिकाय उक्ताडार हाडपी गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. गोंयच्या सगळ्या घरांक पायपा वरवीं पिवपाचें उदक दिलां म्हूण गोंय सरकारान पुरस्कारूय घेतला. पुरस्कार दिवप्यांनी ताळगांवच्या हनुमंतवाडी वाठारात भेट दिवन खरी परिस्थिती कितें आसा ती पळोवची. ह्या वाठारात एकूच बांय आसा. हेच बांयतल्या उदकान हे लोक आपली तान भागयतात. गरमी बरीच वाडल्या. पावसाचो अजुनूय पत्तो ना. ताका लागून बांयचें उदक आटपाक पावला. ताका लागून थळाव्या लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात. गव्हर्मेंटान सांगला हर घर जल म्हणून उदीक आसपाक जाय घरांनी. आता हांव हनुमंत नगर विच इज अ स्मॉल टायनी वॉर्ड इन आमच्या तालिगांव विलेजान. आता लास्ट इयर पासून हांवें हायलायट केलेले हो इश्यू जे हिंगा PWDचे उदीक आजून पासून येवंक ना, पावंक ना. कित्याक हो सगळो लोक जे आहा ऑलमोस्ट 30 जाण हिंगा रावतात. 30 फॅमिली जे रावता हिंगा बांयचें उदक यूज करता. आनी आयज 7 जून अजून पासून पावस पडोंक ना आनी तेंची परिस्थिती इतले वायट आसा कित्याक तेंच्या घरांनी पासून उदीक ना. बांय पळयल्यार बांय सारकी सुकल्या. नाय कॅन सी ऑल दीस पायप्स. हे सगळे पायप जे आहा उदकाचे पायप तेंच्या घरांनी वयता. आतां उदीक ना कशें उदीक तेंच्या घरांनी वयतले. ह्या लोकांनी इतले त्रास करून पंचायतीन वचून सांगला की बाबा आमकां PWDचे उदीक जाय. मागीर PWDचे डिपार्टमेंटान वॉटर डिपार्टमेंट पासून वचून तांकां सांगला की बाबा आमकां उदीक जाय. पूण आजून पासून उदकाचे कांय सोल्युशन जावंक ना तेंचे. PWDचे उदीक ना जाल्यार कशें दीस how are they supposed to survive and live without water? So this is something to ponder upon because government is saying one thing, har ghar jal, आमी सगळ्याच्या घरांनी we have provided water supply. Now this is Taligaon, which is part of Panjim city. This is the next city in the making. Construction is rampant over here. पण हिंगा उदीक ना. ह्या स्मॉल घरांनी उदीक ना. So when they have not yet got water, how are you giving NOCs to big builders? Tenka udik zay म्हणून. The panchayat, the PW department, the people of Hanuman Nagar deserves the right. It is their right to have water. They are paying their house tax. They are paying the taxes in the panchayat. Why are they denied the right of water? उदकाची मारामारी आशिल्ल्यान ताळगांवां खेडेगांव सारकी परिस्थिती पळोवपाक मेळटा. घरातले जाणटे 1 किलोमीटर चलत वचून दुसऱ्यांच्या नळाचे उदक भरून हाडटात. देखून हर घर जल येवजणेच्यो बडायो मारप्यांक लोकांचे हाल दिसनात काय कितें असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. काका कितके पयशान हाडटा उदक तो आतां? 1 किलोमीटर चलून आतां हाडटा उदक तूं. आता हे कोण बायचे काय नळाचे उदक तांकां येता न्हू सकाळ तांकां येता. सकलसून पंप बसयला 5:30 तरी 4 दीस जाली तांकां काय नासले. मागीर आमी खंयच्या हाडटले उदक. आता आमी पळयल्यार ही ड्राम पासून एम्प्टी आहा. हिंगा एक टँकर पासून येवपाक जागो ना. रस्तो सारको ना. रस्तो मातशें दाखय तांकां की एक माड रस्तो आहा थिंगा एक टँकर पासून येवपाक जाना. तर हे लोकांनी कशें हाडपाक जाय उदीक घरांनी. हो वाठार दोंगरार बसला. ह्या वाठाराक जोडपी धड रस्तो लेगीत नाशिल्लो. सांताक्रुजांतल्यान एक मातयेचो रस्तो ह्या वाठाराक आयला. पूण ह्या वाठारांतल्या लोकांचे नशीब आतां चमकलां अशें दिसता. आतां 10 मिटराचो रस्तो ह्या वाड्याक जोडटा. पूण हो रस्तो ह्या थळाव्या लोकांचे सोयी खातीर न्ही जाल्यार तो वाठारांत येवपी व्हडल्या रहिवासी प्रकल्पा खातीर बांदला. आयज आमी हनुमंत नगर जे एरियान आसा आमी वयर वी आर ऑन द हिल टॉप आनी म्हाज्या फाटल्यान पळयलें जाल्यार ऑलमोस्ट 10 मिटराचो रस्तो लेटस्ट जानेवारीन टार केला. कित्याक लँड यूज मॅपाचेर दाखोवपाक म्हणून. पूण आमी जेन्ना लँड यूज मॅप चॅक केला हो रस्तो दाखयना. हो रस्तो कोणाक फायदो हो रस्तो. बिकॉज जे लोकांक हिंगा हनुमंत नगराक लोकांक एक धाकटोसो रस्तो जाय आशिल्लो. सकलात तेंची सगळीं घरां आसा तांकां एक रस्तो इतले आय थिंक सो 15 वर्सां जाली ती रावता हिंगा एक रस्तो पासून ना सारको. आनी हे कित्याक केला. आतां हिंगा पळयल्यार कांय घरांनी ना. हिंगा 1 or 2 हावजीस आसा. पूण 10 मिटराचो रस्तो करपाक कोणाक फायदो. इट इज ऑल फॉर द बिल्डर लॉबी. इट इज ऑल फॉर कन्स्ट्रक्शन पर्पज. कित्याक जे कोणाक पयशे आसा ते बांदतले अशें.
आनी आमचे पंचायत उगी हा. आमी कितले पाटी सांगला पंचायतीक बाबा आमकां विलेजीन 10 मिटराचो रस्तो नाका म्हणून. दीस फॉल्स इन द विलेज पंचायत एरिया नाका म्हणून. पूण आमचे पंचायत काय आयकना. आनी जे बिल्डर लॉबी आसा दे आर इन टच विथ आर प्रेझेंट MLA अँड हर हजबंड फॅमिली राज जे हा तेंचे कडेन डायरेक्टली टाय अप करून हे असले रस्ते बांदता. ताळगांवतलो हनुमंतवाडी हो वाठार गांवांतल्यान सामकोच एकवटो. पूण कितलींशीं वर्सां जालीं सरकारान ह्या वाठारा कडेन पुरायन दुर्लक्ष केलां. पिवपा सयत हेर कामां खातीर लोक एकाच बांयचेर निमून आसात. सैमान नटिल्ल्या गांवांत आतां मेगा प्रकल्प येवपाच्या मार्गार आसात. प्रकल्पाक लागून कांय जाणां ह्या वाठाराक रस्तो मेळ्ळा. व्हडले व्हडले प्रकल्प आयले जाल्यार गांवची उदकाची ताण भागतली काय आसा ते बांयचें उदक ना जातलें हो व्हडलो प्रश्न आसा. गोमंतक TV खातीर स्पेशल कॉरस्पॉन्डंट समीप नार्वेकार. अरबी दर्यांत निर्माण जाल्ल्या चक्रीवादळाक लागून दर्या खवदळा. कोलवा दर्यावेळेर उदकाची पातळी वाडल्या. गोंयच्या दर्यावेळेर ल्हारां जोरान व्हांवपाक लागल्यात. हाचो परिणाम जावन सॉयल इरोजन जावपाक लागलें. दर्यावेळेर आयिल्ल्या पर्यटकांक लेगीत लायफ गार्डांनी दर्यार वचचें न्ही अशी शिटकावणी दिल्या. So as you see in front, this is basically the high waves that are there from southwest, and though this is all the cyclonic effect, though the cyclone is about 850 odd kilometers away from the Goan coast, but still you can see the waves, the high waves, the water current. These things affect the coastline, and already the water started coming onto the beach also, and a lot of erosion has taken place. So though these tourists and all are still there, so we try and warn them. We have the lifeguards on duty from dusk to dawn, and from dawn to dusk, sorry. And we warn the tourists not to enter the water. This is just not the right condition for them to get into the water. At the most, up to ankle deep, they can just wet their legs and all that. And we tell them, we warn them. Most of the beaches are quite dry. There are not many much tourists over there. Kolwa is one place, Benolim is one place where generally you have the tourists coming over here. So these are all basically the outstation tourists that are there who spend money and they say, okay sir, let us just wet our legs, we've come so far. So that sort of thing. So we allow them to just go up to ankle deep water, but more than that is just not feasible because entering the water is totally out of questions. Even our own life-saving equipment like the jet skis that we have, the jet skis also you cannot launch them at this particular time because of the high waves and all. The waves go swell to about 2.5-3 meters. सरकारान गोंय विद्यापीठाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक कसलीच सुचोवणी दिनासतना कामांतल्यान काडून उडयल्यात. सरकार एके वटेन वेंचणूक लागीं येतकीच 10,000 नोकऱ्यांचो हावेस दाखयता आनी दुसरे वटेन ह्या भुरग्यांक कंत्राटी पद्दतीन 12 वर्सां कामाक लावन तांकां मागीर धांवडावन घालता. त्या भुरग्यांचो कसल्योच कागाळ इवा चूक नासतना तांकां काडून उडयतात अशा खर उतरांनी समाज व्हरपी तारा केरकारान सरकाराचो निशेध केला. 13-14 जाण भुरग्यांक हितून युनिवर्सिटी म्हणजे विश्वविद्यालयांचे हितूनसून तांकां कामा वयले काडले म्हणून म्हाका सांगा जे गव्हर्मेंट इलेक्शन येतकूच आमी 10,000 लोकांक जॉब दितले 50,000 लोकांक जॉब दितले अशें जेन्ना आपल्या म्हणजे जाहीरनाम्यान बरयतात आनी जेन्ना दितात आनी लोकांक आपली जॉबाक बिबाक लावन आमी तांकां हे अशें जेन्ना बरयतात जाल्यार आज गव्हर्मेंट ह्या 13 लोकांक कित्याक कामा वयले काडले 10 वर्सां ह्या भुरग्यांनी जॉब केले हेंचे एकदां सुद्दां कितें कंप्लेंट ना काय ना आनी हांकां अचानक हांकां कामा वयले काडले 35 वर्कर खरें म्हणजे जाल्यार गव्हर्मेंटान विश्वविद्यालयान घेतल्या जर घेतल्या त्या हितून कामाक जाल्यार त्या 13 भुरग्यांक तितून कित्याक एंट्री घेतली ना तांकां कित्याक भायर मारले कसले हेंच्या हातीन चूक जाली सरकार अशो प्रत्येक फावटी टेम्पररी भुरगे म्हणून कामाक घेता तांकां 10-12 वर्सां कामाक दवरता आनी अचानक तांकां काडटा आनी भायर उडयता तेंची एजूय जाता त्या हितून आनी असल्यांनी तांकां दुसरे कडेन जॉब मेळटलो तो कसो म्हणजे युथांक तुमी कितें फक्त वापरपाचो म्हणून हे केल्लेलो आसा काय हां जेन्ना तुमी इलेक्शन येता जेन्ना तुमी हें सगळें करता जाल्यार आतां हें असली नाटकां कित्याक करता तुमी घेतलेले त्या हितून त्या लोकांक जर घेतलेले जाल्यार चड बरें आसता आमच्या प्रमोद सावंता कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आसा मागणी आसा की अशा भुरग्यांक तुमी 10 वर्सां दवरून
तांकां भायर काडले ते काडचे न्हू दवरचे तांकां कामाक परत आहा तशें तांकां घेवचे तेंचे कडेन कितें आसा अंडरटेकींग कितें घेवपाक जाय जावं आनी कितें करपाक जाय तें तुमी घेवंक शकता। फाटल्या 2 म्हयन्याच्या तुळेंत आमठाणे धरणांतलो उदका सांठो आनीक सुमार 1 मिटर देंवला। मात ह्या धरणांतलें उदक नियंत्रीत दवरपा खातीर सध्या ह्या धरणांत साळगांवतल्या बांदांतलें उदक सोडटात। 50 मिटर उदकाचे पातळी चितांक आशिल्ल्या ह्या धरणांतल्या उदकाची पातळी सध्या सुमार 4.5 मिटर उणी जाल्या। सध्या 45.7 मिटर इतली ह्या धरणांतल्या उदकाची पातळी आसा। शेतकी वापरा खातीर तेच बराबर अस्नोडे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पांत ह्या धरणांतल्यान उदक सोडटात। धरणांतल्या उदकाची पातळी उणी जाल्ली असली तरी मॉन्सून सुरू जाय मेरेन उदक नियंत्रीत आसतलें असो दावो उदका स्रोत खात्यान केला। दुसऱ्या वटेन उदका स्रोत खात्याच्या मंत्र्यान केल्ल्या दाव्याक लागून पावस लांबणेर पडलो तरी आमठाणे धरणांतल्या उदका सांठ्याचेर परिणाम जावचो ना अशें थळावे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी म्हणलां। आता आमठाणे डॅमाक जे उदक आमी येता ते आमी साळांतल्यान पंप करून हाडटा सो साळांत आमच्या न्हंयक अजून उदक आसा इतलें कमी जावंक ना सो ते आमी ऑगुमेंट करतात कळ्ळें न्ही पण पावस आता केन्ना एक 10-15 दीस येवं शकता आनी कालच आमचो WRD मिनिस्टरान सांगला की 15 जुलय पर्यंत आमकां उदक आसपा म्हणजे उदक आमच्या कडेन आसा तितले पर्यंत दिवपाची गरज ना तो पर्यंत। म्हणजे 2 मेजर ट्रिटमेंट प्लांट बिचोले तालुक्याक सप्लाय जातात ताजेर तुमी कितें लक्ष मारलां? दोनूय मेजर प्लांट जे आसता तेचे मेंटेनन्स वर्क केल्ले आसा आनी ते सध्या तरी दे आर इन वर्किंग कंडिशन्स आसा। अरबी दर्यांत तयार जाल्ले बायबजॉय चक्रीवादळ फुडल्या 48 वरांत आनीक तीव्र जातलें हाचो परिणाम गोंयांत तशेंच कोकणांतल्या कांय वाठारांत जातलो। सध्या केरळांत मॉन्सून दाखल जाला। फुडल्या कांय वरांत गोंयच्या कांय वाठारांत पावस शिरशिरतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। स्मार्ट सिटीच्या सुशेगादपणान सुरू आशिल्ल्या कामाक लागून सध्या सांतिनेज रस्त्यावेल्यान येरादारी करप्यांक बरोच त्रास जाता। सदांच सांतिनेज जंक्शन ते काकुलो मॉल ह्या रस्त्याचेर ट्रॅफिक जाम जाल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळटा। ट्रॅफिक पुलीस आसून लेगीत सदांच हांगा ट्रॅफिक जाम आसता अशें चित्र जायते वेळार पळोवंक मेळ्ळा। सांगेर IIT विरोध करीत आपली शेतकी जमीन वाटोवपाक यश आयिल्ल्या शेतकारांनी ह्या सुवातेचेर वनभोजनाची कार्यावळ आयोजीत करून शेतां वाचोवपाक यश आयिल्ले खातीर खोस उक्तायली। आमच्या एकी खातीर आमी आमची शेतां वाचोवन ती परत रोवपाक पावली ताका लागून हे आमच्या जैताचे एकवटाचें जेवण अशें शेतकार म्हणटात। आमकां व्हड प्रकल्प नाकात आमची शेतांच आमच्या खातीर भोव मोलाची अशें मत ह्या शेतकारांनी ह्या वेळार उक्तायलें। हे जेवण आमी दवरलें एक एकवटाचें जेवण अशें की आमी जेन्ना ह्या IIT लागून सगळे एकठांय जाल्ले ते भाशेन आज आमी एकठांय जाले आनी सांगपाचें म्हणल्यार ह्या फुडें हे जमनीचेर कोणूच फालतूर कितें प्रोजेक्ट घेवन येता जाल्यार आमी सगळे लोक एकठांय जातले ते प्रोजेक्ट भायर उडोवपाक। आनी जशें आमचे मंत्री आसाय आमदार आसाय तांकां नॉलेज शिकलाय ते पूण तांकां नॉलेज ना जाणवाय ना खूंय कितें हाडपाचें। केन्ना समज हे जमनी ते कितें प्रोजेक्ट हाडटले जाल्यार तेणी पयलीं हे गांवकारांक हे जमनीर जे घाम मारून आपलें पोट भरताय त्या लोकांक पयलीं तेणी विचारचें त्यांचे परमिशन घेवचें आनी तेणी तेंची काम करचें। आमी हें जेवण मोगान तयार केलां आनी आमी पर्यावरणाक आमी चिंतून आसा आनी आमी हो नेचर आमी सांबाळटली। जे कितें वायट येयल्यार आमी येवपाक दिवची ना कित्याक सगळीं आमी बरे भाशेन आहा ताका लागून आमी सगळें मोगान हें जेवण तयार केलां। किती दिसा आयज कशी उमेद भोगता आयज आमी सारकी खुशालकाय भोगता सगळीं आमी भाव भयणी एकठांय आहाय आनी आमी सगळीं अजून आमी एकठांय एक उलमाल्यार आमी सगळीं एकठांय जाताय तोच आमचो एकवट आमी राखतली आनी त्याच एकवटान आमी आहाय आज आमी दाखोवन दिला सगळीं आमी बराबर आहाय म्हणून। हांव आमच्या आमदारा मेसेज दिवपाक सोदतां
जी तेणें दादागिरी पळय केल्ली जाय ती न्हू, आमच्यो गाडयो फोडल्यो, शेतकऱ्यांक माडयले ती 5 प्लेट हे पुलीस लावन तेणें आपले हे केले, सर्वे केली. ही तेका एक लेसन आसा, तेका आमी चॅलेंज केल्ली. जे तुका कितें सांग्यार पळय सांगतलो तो मिल्टन सांगतलो म्हणून, आनी हे मिल्टनाक उलय म्हणून. आयज अक्षरशः तो फेल केल्लो आसा आनी आमी जिखले आसा. हो सगलो आमचे ज्यो बायलो आसा आनी शेतकरी आसा, ह्या शेतकऱ्याचे जैतवंत आसा हे. आनी आयज तेणें एक कळच ना म्हणलें ह्या आमदारान आमच्या, ते कणस तेका आमी दाखयलां आनी ह्या कणसाचें जेवण केल्लें आसा आयज. आनी आयज पळय कितें लोक आसा हांगा जेवणा खातीर. तेणें आमदाराक सांगता गर्वाचे घर खाली. 21 जून हो संवसारीक योग दीस म्हणून मनयतात. पतंजली योग समितीन अंदू हो दीस व्हडा प्रमाणात मनयतना राज्यांतल्या घराघरांनी योगा पावोवपाचो संकल्प केला. अंदू 1000 परस चड प्रशिक्षक तयार केल्यात अशी माहिती पतंजलीचे गोंय मुखेली कमलेश बानेकार हांणी दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत दिली. पतंजली योग समितीचे गोंय प्रभारी सनी सिंग, भारत स्वाभिमानाचे संरक्षक राघव शेट्टी आनी हेर पदाधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. गांवां आणि वाड्याचेर आमी हे कार्यक्रम करूंक सोदतात. जवळ जवळ 1000च्या वयर योग शिक्षक म्हणून आमी तयार केल्ले आसा. तेंचे प्रशिक्षणूय चालू आसा की संपूर्ण गोंयभरान कानाकोपऱ्यान योगाचे कार्यक्रम जावपाचे, घराघरान योग पावोवपाचो हो आमचे परमपूज्य स्वामी रामदेवजी महाराजांचो एक संकल्प आसा की घराघरान योग पावोवपाक जाय. आणि तेका 21 जून जो आसा तो आमकां म्हत्वाचो दीस आमच्या खातीर. आणि तेका लागून आमी हे प्रशिक्षण जे आसा ते जवळजवळ 1000 योग शिक्षकांक दिवन तांकां आमी आतां तयार करपाचें काम चालू केलां. अंदूच्या वर्सा 1000च्या वयर कार्यक्रम आमचेच करपाचो आमचो प्रोग्राम आसा, आमचें प्लॅनिंग आसा. आणि सरकार दरबारी आणि सगळ्यो संस्था आणि क्लब्स आणि वाड्याचेर जे संस्था आसात त्यो आमकां संपर्क करतात, कंपनी आमकां संपर्क करतात, ऑलरेडी संपर्क करपाक चालू केला. तेका लागून आमी गोंयांतसून एक सावथा खातीर आनी एक नॉर्था खातीर म्हणून 2 कोऑर्डिनेटर्स काडलेले आसात. आणि तेतून एक नॉर्थाचो कोऑर्डिनेटर आमचे तुळशीदासजी आमच्या सायडीन वांगडा बसलेले आसात. सो आमी हे संपर्क जे आसा तेंचे संपर्क तुमकां दितले आनी लोकां पर्यंत ते संपर्कां पावतकूच तेंच्यांनी आमकां त्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करप आनी आमी निशुल्क म्हणजे एकूय आमचे कार्यकर्ते जे आसात ते एकूय पयसो घेनासतना योग सेवा म्हणून ह्या प्रोग्रामान आमचे ट्रेनिंग दितले, मार्गदर्शन करतले. कोणाक ह्या निमतान 5 दिसाचे शिबीर जर आयोजीत करपाचे आसा जाल्यारूय तेंच्यांनी सांगपाचें 5 दिसां खातीर कंटिन्युअसली आमचे योग शिक्षक वचोन शेवटचो दीस 21 जुनाक तेची आमी सांगता करतले. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.